रजिस्टर जालो 22 तारखेक ह्या म्हयन्याचे की कंप्लेनंट जी माफिलिया फर्नांडीस म्हणून आसा ही आंखे रावता. ताणें म्हणलें की ताची आवय उबाल्डिना ब्रागांजा, वायफ ऑफ थियोतिनो मातायस फर्नांडीस, एज 57 इयर्स, आनी ही पारोडा रावताली. ही तांचे ओल्ड घर आसा ते न्यू कन्स्ट्रक्शन्स करपाक गेल्ली फॉर रेनोवेशन, आनी रेनोवेशन म्हणजे कंप्लीट कन्स्ट्रक्शनूच चलतालें तें. सो ती जेन्ना सकाळची गेली 10 वरांचेर, ती मागीर जी देडाक घरा येवपाची आशिल्ली जेवपाक ती आयलीच ना. आनी ताच्या उपरांत शेजाऱ्याचो फोन मारता मारता तो फोन शेजाऱ्यान घेतलो 2:15 सुमार, आनी तेन्ना कळ्ळें की ताची आवय घरानूच पडिल्ली आसा इन द पूल ऑफ ब्लड अँड शी इज मोशनलेस. आनी तिका म्हणलें की तुमी अर्जंट येयात म्हणून. सो अकॉर्डिंगली ती अर्जंट थंयसर आयली. दॅट इज अरावंड 7 किलोमिटर्स फ्रॉम हर हावस. आंखेच्यान गेली ती आनी पळयलें जाल्यार आवय पडिल्ली आसा, शेजारे जमिल्ले आसा. आनी ताच्या उपरांत तिका 108 आपयली आनी तिका हॉस्पिटलान हाडली. वेर एट द हॉस्पिटल, एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव, शी वॉज डिक्लेर्ड डेड. हें दनपारचें जेन्ना कळ्ळें आनी पुलिसाक इन्फॉर्मेशन्स पयलीं नाशिल्ले. पुलिसाक हॉस्पिटलांतल्यान इन्फॉर्मेशन आयलें की एक डेड बॉडी बायलेची हाडल्या आनी ती अंडर कन्स्ट्रक्शनाच्या वयर स्टेअरकेस आसा विच इज अनगार्डेड, म्हणजे अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा, अनगार्डेड स्टेअरकेस, आनी ताजे वयल्यांतल्यान पडिल्ली आसा सकयल अशें म्हणून इन्फॉर्मेशन आयलें. आनी तो पर्यंत सांज जाल्ल्या कारणान ती डेड बॉडी मॉर्गीन दवरिल्ली. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आमी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशनाक गेले, पोस्टमॉर्टमाक गेले, तेन्ना जेन्ना बॉडी एक्झामीन करपाक लागले तेन्ना वी फाउंड हेड इंजुरी ऑन द बॉडी, ऑन द डिसीज बॉडी लेडीज, एज वेल एज mark of strangulation around her neck. Postmortem was conducted by the doctor and definitely doctor certified that it is a case of homicide wherein there is head injury and there is strangulation. Dead body has been released after the postmortem to the family for conducting religious rites. Now in this case, this lady's husband and the son, they are both working abroad, whereas तिची चली आसा ती लग्न जाल्ली आसा आनी तिजोय घोव भायर काम करता. घर रेनोवेट करता म्हणना बरोबर आवय दुवे कडेन रावता हांगा आंख्या. सो 10 वरांचेर आवय पयलीं सकाळ फुडें तिका फोन आयलो की माजी तुम आती है क्या म्हणून कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर, आनी तिणें सांगलें हय कितक्यांक, तर 10 वरांचेर म्हणून तिणें तिका टायमींग दिलो. चलयेचो घोव दुबय वचपाचो आशिल्लो. सो चली आवय भायर सरली, फाटोफाट चली भायर सरली एअरपोर्टार वचपाक, घोवाक पायली आनी चली परतून आयली. चली 12:15 जेन्ना घरा आयली तेन्ना आवय येवना म्हणून तिका फोन मारलो. तिणें म्हणलें की आपूण लेबराक घेवन हांगा आयिल्ली आसा आनी ऑलमोस्ट काम जालां आनी आपूण आनी रोखडे एक अर्द वरा भितर येतली घरा म्हणून. लेबराक येतना आपूण सोडटली बाजारान म्हणून ती 2 व्हिलर घेवन गेल्ली. सो परतून तिच्या म्हणण्या प्रमाणे की आवय आयलीच ना म्हणून तिणें लास्टाक फोन मारपाक तयारी केली. फोन मारपाक लागली. 1:30 मारलो, 1:45 मारलो, 2 मारलो, फोन कोणूच घेना आनी आवय रिस्पॉन्डूच करना फोनाचेर. सो ती कंटिन्युअस जेन्ना फोन मारपाक लागली तेन्ना एक फोन मागीर तिजो घेतलो जो तो जे घरान जे हें जालां पारोडा तेज्या शेजाऱ्यान. आतां ताज्या मदीं तिका पयशे व्हरपाक टायल फिटराक आपयल्लो तिणें आनी तो पयशे व्हरपाक म्हणून टायल फिटर आयलो. तिणें ताजी स्कूटर भायर पळयली आनी तिका उलो करपाक लागलो. ती सावंड दिना म्हणून ताणें फोन मारलो तिका. तर ताका आयकलें की फोन भितर वाजता म्हणून, घरान भितर फोन वाजता, अंडर कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर फोन वाजता म्हणून. सो तो दार दुकोळो, दार बेटेच लायिल्लें आशिल्लें, दुकोळो भितर गेलो जाल्यार पळयलो जाल्यार फोन वाजता आनी ही पडिल्ली आसा, बायल मनीस पडिल्ली आसा. सो तो अर्जंट मुखार शेजाऱ्याक गेलो, व्हेरी क्लोज हावस, 5 मिटराचेर दुसरें घर. तो घरान गेलो आनी सांगलें अशें अशें जालां, मातशें येया तुमी तुमच्या बरोबर म्हणून. जेन्ना ती आयली तेन्ना परतून हे चलयेचो फोन वाजतालो. सो तांच्यांनी तो फोन काडलो, तिका हालयली म्हणल्या बरोबर ती रिस्पॉन्ड करना आनी पळयली की ती
तांकां दिसलें की ती वयल्यांतल्यान पडल्या, अनगार्डेड स्टेअरकेस आसा ताजे वयल्यान पडल्या अशें तांच्यांनी गृहीत धरलें आनी तिका सांगलें की तुजी आवय पडिल्ली आसा तेन्ना अर्जंट तुमी येया म्हणून. अकॉर्डिंगली ती आयली, 108 आयली, हॉस्पिटलान व्हेली पडल्या म्हणून, वेअर शी वॉज डिक्लेअर्ड डेड. बॉडी एक्झामीन केली तेन्ना आमकां हे मार्क दिसले आनी डॉक्टर ऑन द पोस्टमॉर्टम हॅज कन्फर्म दॅट इट इज अ केस ऑफ होमिसायड, सम केस ऑफ मर्डर. इन्व्हेस्टिगेशन करता तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते घराचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो गोपाळ रावत म्हणून, हो नेटिव्ह ऑफ मध्य प्रदेश, ताणें वर्कर हाडून दवरिल्ले, तीन वर्कर, 4 वर्कर आशिल्ले. तितूंतले 3 वर्कर आशिल्ले जेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जाला, वेरेज एक जो वर्कर आशिल्लो डिसीज, एक वर्कर जो आशिल्लो रामकुमार रावत म्हणून, तो गेल्ल्या म्हयन्याचे 19 तारखेक 19 ऑक्टोबराक आयलो. तेजे सरावंड व्हेरिफिकेशन बीन कांयच करूंक ना आनी दिवंक ना, कित्याक ह्या 3 वर्करां बरोबर ताकाय बीन दवरलो. घर मालकांनी इन्फॉर्मेशन दिवना, प्लस कॉन्ट्रॅक्टरांनी इन्फॉर्मेशन दिवना आनी जेणे करून हाणें हो कावज करून गेलो असो एक प्रिलिमिनरी अंदाज लागलो. कित्याक बाकीचे वर्कर आशिल्ले, होच वर्कर नाशिल्लो, मोबायल स्विच ऑफ आशिल्लो. मागीर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की आमकां 20 तारखेक तो घरा वचपाचो आशिल्लो, पूण तो 20 तारखेक घरा ना वता तांचो आनी एक रिलेशन आसा हांगा खारेबांदार रावतालो, लवकुश रावत म्हणून. तेंगेर तो 20 तारखेक रातचो गेलो, जो घरा वचपाचो MP वता म्हणून सांगपाचो तो गेलो. ताणें ऑलरेडी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान 6,500-7,000 रुपया घेतिल्ले आनी आदले दिसा जेन्ना 20 तारखेक पयशे दिले हे बायलेन 20,000 त्या कॉन्ट्रॅक्टराक, तेन्ना हो बरोबर आशिल्लो आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगिल्ले की उरलेले पयशे तुका जे आसा हे आपूण फाल्यां दिता म्हणून सांगिल्ले तेणें. सो हाका खबर आशिल्ली की दुसरे दिसा हो पयशे घेवन येतली ही बायल म्हणून, आनी आपूण घरा वता म्हणून हाजे कडल्यान 6,500 रुपया घेतले आनी गेलो. तो थेट आयलो हो खारेबांदार लवकुश रावत हांचे कडेन. रातचो थंयसर बरो जेवलो पिलो आनी न्हिदलो. दुसरे दिसा सकाळी लवकुश काडलो आनी आपल्या कामाक गेलो आनी हाणें सांगलें की आपूण कोलवा बिचाचेर भोंवपाक वता म्हणून. सो जेन्ना हे दनपारां लवकुश आयलो तेन्ना हो मनीस नाशिल्लो, जो रामकुमार आशिल्लो तो नाशिल्लो. पूण 1:30 सुमार रामकुमार आयलो तेंच्या रुमाचेर आनी बेगीन अर्जंट म्हणपाक लागलो MPक वचपाक ट्रेन कितक्यांक आसा काय म्हणून. ताणें म्हणलें की तुमी पळया हाजेर म्हणून मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर 3-3:30 आसतली ट्रेन म्हणून. आनी 3 एक ट्रेन गोवा एक्सप्रेस वास्कोच्यान सुट्टा, ती 3:30 मडगांव पावता, ती MPक वता, दिल्लीक वता थ्रू MP. म्हणना बरोबर हाणें आपल्याचे बॅग घेतलें आनी हो स्ट्रेट अवे रेल्वे स्टेशनाचेर आयलो, रेल्वेची तिकेट काडली, बोर्ड केलो आनी MPक पावलो. जेन्ना 2 वरांच्या नंतर हाजो मोबायल फोन स्विच ऑफ मेळपाक लागलो आमकां. सो देर वॉज मोर सस्पिशन ऑन दीस पर्सन. सो ऑल्सो ताणें एसॉल्ट केल्या उपरांत जेन्ना आमी सगळे बाकीचे टेक्निकल सर्वेलन्स पळोवपाक लागले, CCTV पळोवपाक लागले, तेन्ना एका रेस्टॉरंटाच्या फाटले वटेंतल्यानच्यान हो भुरगो मर्डर केल्या उपरांत फाटल्या दारांतल्यान वचून फाटल्या दारांतल्यान एका कोणाचे CCTVन तो कॅप्चर जालो आनी तो दुसरी वट घेवन गेल्लो आशिल्लो. सो मागीर आमची टीम अर्जंटली हेडेड बाय PSI गौतम एंड द स्टाफ आमी MPक डिस्पॅच केली विथ द गुड कॉपरेशन ऑफ सबलग्रह पुलीस स्टेशन ऑफ MP आणि मोरेना डिस्ट्रिक्ट SP. We tracked down this person called Ramkumar Ramijalal Rawat. His age 22 years. He is resident of Bayana, Kishorgraha, Sabalgraha, Morena, Madhya Pradesh. हाका आमी थंयच्यान ट्रॅक करून गोंयान हाडलो. गोंयान हाडून ताका इंट्रोगेशन केलें. इंट्रोगेशनाचेर he has disclosed commission of the crime of murder with a iron rod on the head of this lady. That is why she got head injury at the back, because of which she collapsed and she was little bit yelling. तेन्ना ताणें वायर आशिल्ली ती तिजे गंगटेक घाली आनी गंगटी आवळ्ळी तिजी आनी सो शी डायड.
with both these injuries. Both were fatal at the time of commission of offense. आणि ताच्या उपरांत तिच्या आंगावयली सरपळी काडून हाणें पळ मारलो. तर आरोपीक आमी अरेस्ट केल्ले आसा काल. आणि आज JMFC केपें मुखार जेन्ना तिका प्रोड्यूस केलो तेन्ना 14 days 14 दिसाची आमकां पुलीस कस्टडी फॉर फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा.